परत सभा असा सांगे आपली उलोवपाचें आसा. आयज प्रत्येकानी आपले उलोवप केल्लें आसा. प्रशांतान उलोवप केलें, म्हाका आमचे साठेच्या भितर तेणी उलोवप केल्लें आसा आनी बाकीचे बरेच सगळ्यांनी आपले कोणी विशय मांडलात आनी सविस्तर विशय मांडटा आसतना सगळ्यांक एक शेवटी कळकळ आसा आनी कळकळीन ते सगळे जमले आसा. सगळे आपुलकीन आपल्या जमले आसात, आपले समाज भाव जमले आसात. भावराजे म्हाका सांगत दिसता की ज्यो उलयता आसतना अनेक गजाली येतात. आयज आमकां इतलो चालू करता सुद्दां जे खुबशे आमचे सेंट्रल कमिटी आसतले आनी त्या तालुक्याची कमिटी आसतल्यो बऱ्यापैकी पुढाकार घेवन काही आमची भुरगीं जे हांव नांव मेन्शन केलें ते आनीकय भुरगीं आसतले सगळ्यांनी बऱ्यापैकी आपल्या भागांनी वचून चळवळ चालू केली आनी त्या चळवळीचें हें फळ आमकां मेळटा आतां की आमी प्रत्येक सभा जी आसा ती बऱ्यापैकी रंगत आसा. पयर जेन्ना सभा जाली पयलीं आमची भितूर तालुका सभा जाली बऱ्यापैकी जाली. तेजे उपरांत पण कॅफे जाली. आज आमी झाड उडोवन जाता. सांजची परत 3 आमचे सांगे आसा. परत फुडली मिटिंग आनी आसा. म्हणजे खरी तरी एक हे वाडत गेल्लें आसा आनी सगळ्यांक एकमेकां करता लोक सगळ्यांक अवेरनेस आमचे करपाचें आमच्या भुरग्यांनी काम केल्लें आसा. बरी जमेची बाजू गांवांनी वचून कोपरा भेटे घेतले आसा, सगळें काम केल्लें आसा. मला बरें दिसता की प्रत्येक आमचे समाज बांधव जे ज्ञानी आसा, प्रत्येक आमची भुरगीं सगळे जाणून शिकले आसात. आतां आपले बरी कश्टान सुटाचे आनी सगळे सोफास्कार जे कितें आसता फॉर्मेलिटी ती हेका पयलीं आमच्या भुरग्यांक खबर आसा. आतां कोण पिशा लागू शकना. प्रत्येक भुरग्याक खबर आसा कितें गोंय म्हळ्यार कितें, महाराष्ट्र म्हळ्यार कितें, कर्नाटक म्हळ्यार कितें, आमी खंय आसा. तुजो पवन सुद्दां काही उल्लेख केलो, सगळें खबर आसा. पूण आतां खंयच्याच राजकारणी खंय तरी वेगळी दिशा दिवपाचें काम करची न्हू. प्रत्येकानी आमकां जे आमी जो आमचो लढो आसा जे आमी मागतात ते आमच्या हक्काचें मागतात. आमी हक्कान मागत आसात. जे आमी खालती काही रावण म्हणटा जे कितें सोपस्कार करपा जाय ती गेली अनेक वर्सां गाको वेदाच्या मुवमेंटा भितर सुद्दां आमी धनगर पयलीं आसले सगळ्या लोकांक सांगला हांव तें परत रिपीट करचो ना. पण कालांतरान 3 समाज इन्क्लूड जाले, गाको वेद जाले. गाको वेदाचेर लढो दिता आसतना धनगर बांदव केन्ना फाटीं रावलो ना. बाकी समाजा भितर आमची सारे आमची भाशेन पारंपारीक कपडे घालून म्हणटा अशें आमची बांदव सगळ्यांनी फुडें रावलो गाको वेदाच्या मुवमेंटाक. आमचो जो फायदो काय जाला तो गजाल वेगळी. पूण त्या टायमार सुद्दां 4 समाजातले 3 समाज इन्क्लूड जाले. आमी सगळीं असोच स्वागत केलो की आमी 4 भावांतले 3 भाव इन्क्लूड जाले. आमचेच भाव ते आमचे समाधान आसात. पूण एक भाव आमी उरला ते आज तो फाल्यां जातलो अशें आमी समाधान इतली मोठी मनाची आमचे धनगर बांदव. आमी केन्नाच अशें म्हणना की आमकां पयलीं जावं आशिल्लें पयलीं जावूंक जाय आशिल्लें ताका फाटीं दवरून तें कित्याक दिलें अशें म्हणली ना. ते आमचे भाव अशें पद्दतीन आमी केल्ले आसा. आज जेन्ना पॉलिटिकल रिजर्वेशनचो प्रश्न येता आरक्षण जाला सुद्दां तेका सुद्दां आमची भुमिका पयलीं पसून तीच आशिल्ली. पयलीं पसून एसेंब्लीक सुद्दां आसतना तीच आशिल्ली आनी आतां तीच आशिल्ली आनी आतां सुद्दां परत स्टेटमेंट दिला आनी सगळे समाज बांदव तेच आसा की ती तांकां मेळ्ळी उपरांत जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो तेंचो हक तें मेळपाकूच जाय. आमची जाल्ला म्हूण आमी अशें म्हणूंक शकना. आमची जाल्ला तें कितें जावपा जाय अशें ना. तेंका गेली 23 वर्सां पयलीं जाला तो रायट आसा तेंका मेळपाकूच जाय. म्हणजे अशे पद्दतीन प्रत्येक फावटी आमच्या समाज बांदवांनी मोठी काळजी दाखयल्ली आसा आनी खंय तरी आमी भावार्थाचेर आनी विश्वासान रावल्ले आसा. आनी भावार्थाचेर रावता आसतना आमी कसलेच टेक्निकली म्हळ्यार कसलो अहवाल करपाक केन्नाच कमी पडलें ना. जेन्ना आमकां सांगले गेले तितले फावटी आमचे अहवाल तयार जाले. प्रत्येक कोणी अहवाल केल्ले आसा. हांव ते भितर परत सकयल वचचो ना. सगळे भुरग्यांक खबर आसा. प्रत्येक अहवाल तो पयलीं गजेंद्र उजगांवकाराचो अहवाल आसतलो. तेजे उपरांत मागीर नंदकुमार कामत आनी गणेश वंशाचो अहवाल आसतलो. उदरा उल्लेख केला. तेजे उपरांत आमचे डॉक्टर हुसेन आनी विठ्ठलपडीचो धारवाड युनिवर्सिटीचो हे आसतले एंथ्रोपॉलॉजिकल तेंचो अहवाल आसतलो. तेजे उपरांत बाळा महेश्वर पत्रिका म्हणून व्हायट पेपर आसतलो. तेजे उपरांत परत एक फावटी सगळ्या सारांश करून आनी परत राजेश्वर सेक्रेटरी आमचे आनी आमी सगळे परत एक फावटी अहवाल आसतलो की शेवटी सगळे प्रत्येक अहवालात ज्यो त्रुटी त्याच्या टायमार काळोख जाल्यो त्या त्रुटीचें आमी निवारण केल्लें आसा. प्रत्येक त्रुटीचें जर शेवटची त्रुटी आनी एक काडली की तुमी गेजीट पब्लीश केलो ना. तुमी गवळी धनगर तुमचे अहवाल आसात 2005च्या उपरांत जे अहवाल आसा ते 2005 गवळी धनगर ते दोगांक बऱ्यापैकी मेन्शन केले आसा. तेतून खंय आसा तुमी गोंयांत आजुनूय समाज कल्याण खात्या भितर धनगर म्हूण आसा. हेच तुवें आजून जेजे पब्लीश केलें नोटिफिकेशन काडलें ना, आर्जाकडेन धाडलें ना. जाल्यार हें सुद्दां आमकां कळ्ळें तेन्ना सुद्दां ताबडतोब आमी येवन म्हणटाचे तें काडून जालें आनी तें लावप जालें. म्हणून तुमी कांयच दवरनात. 512 570 बाळाचो अहवाल
जे हुसेन आणि विठ्ठल म्हणे त्यांचा ग्रुप जो असा स जणांचो ते 570 कोणाचो आवाज केलो. सगळे गावागावांनी भोवले गोष्टी पळयले, ऑफिसार रावून आवाज केला. गावागावांनी राहाडीमान आमचे पळयले. आमचे सगळे जे कितें आसा आमचे मॅन्युअरान कशे अंतीम संस्कार करतात, कसो आमचो बारावो आसता, कितें आसता आमचे, कशे आमी माळ लायतात, कशे आमी जन्म जाले उपरांत कशे भुरग्याचे आमचे हें करतात, पण ते रिती रिवाज कशे, सण कशे आमचे, भाशा कसली आमची, सगळे भाशेने घेतली. माप काडप, ब्लड काडप, रक्ताची टेस्ट A to Z 570 पानांचो अहवाल विथ श्री मंडळाचे व्हिडिओग्राफी करून ह्यो सुद्धा अहवाल दिलो. आणि तो अहवाल मग आम्ही त्यांनी सजेस्ट केलो आमकां की एन्थ्रोपॉलॉजिकल जे एक्सपर्ट जे लोक आसात धारवाड युनिव्हर्सिटीचे लोक त्यांची मार्फत करून घ्या. तुमची कम्युनिटी आसा ती ट्रायबल ऑफ स्वीट आसा, पण तुमची लिखाण कितें चुकता अशा पद्दतीन सांगपाचो प्रयत्न जाल्लो. पण लिखाण तुम्ही ह्या आमच्या धारवाड युनिव्हर्सिटीन करून घ्या, हे सुद्धा आम्ही करून घेतले. बाबा खरीच आम्ही पेपर वर्क करपाक कमी पडना किंवा आम्ही नोडार आसा म्हणून बेश्टे आमी कशा वचून मागता आमकां दिया अशें म्हाका जावना. आमी एक सायडीन मागता आसतना दुसरे सायडीन जे कितें पास जावपा खातीर आतां खूब उल्लेख जालो, पास जावपा खातीर ज्यो आमी स्टडी करपा जाय, स्टडी करपा खातीर एक्सपर्टांची नेमणूक करपा जाय, ती नेमणूक करून कसो आवाज करून घेवपा जाय हे सगळे करून घेतले आमी. खंय खंय मेळना आनी सगळे कमी घ्यायचं जाले उपरांत आतां शेवटी जेन्ना आमी कितें मेळपाचें सगळें जालें उपरांत पास जालें उपरांत डॉक्युमेंट आतां सुद्दां आमी म्हणटा आसा ती एक्झाम पास जाले उपरांत कितें मेळटा आमकां, ते एक्झाम पास जाले उपरांत पास जाले सर्टिफिकेट मेळटा. जे जॉबाक वता आसतना जेन्ना पेपर पास जालो ते डॉक्युमेंट व्हेरिफाय जाले जाल्यार परत एक जॉब मेळटा. आमचे सगळे सोपस्कार पूर्ण जाले आनी कितें मेळपाचें, आमचे सगळे सोपस्कार जेन्ना पूर्ण जाल्ले आसा जाल्यार आमकां खंय तरी मान्यता मेळपाची, दर्जो मेळपाचो की तुमची बाबा आमी कन्सिडर करता, तुमी सगळे तुका दिवपाचें दिल्लें आसा अशें म्हणपा सोडून आमकां खंय तरी तुमचो रिजेक्ट म्हणून येता. मागीर चुकून धाडलें म्हणून भाव रिजेक्ट करून धाडप हेजे व्हडलें समाजाचो एक राज्याचें समाज एक कम्युनिटी तेजी कम्युनिटी गेली 23 वर्सां फाटल्यान लागू फॉलोअप करीत आसा आनी खंय तरी ट्रायबल मिनिस्ट्रीक म्हणजे जबाबदारी व्यक्ती तेंचे कसो येता आमकां तुमचो रिजेक्ट आरटीआय तुमचो कन्सिडर केला ना, एक्चुअली आरटीआय ती क्वेरी काडलीच ना. आरटीआय मध्येच सांगलें आरटीआय तुम्ही म्हणलें की नोटिफिकेशन तुमी जे आधार कार्ड दिलां आमकां गवळी धनगर म्हणून तुम्ही गॅजेट पब्लिश केल्ली आसा ती तुम्ही ओबीसी वा कमिशनर कमिशन दृश्टीक धाडली ना तिथे धाडा आनी क्वेरीज ती जाल्यार तुम्ही तेजे सारांश करता आनी तुमी जे रिजेक्ट म्हणून आमी धाडटा म्हणजे समाजीक रावता खंय आमी आतां रावन आमी अशीच पळयतात की आमचे आल्प फरक जाताले ते मेळपाचे कुशीत उरले रिजेक्ट करून येता. म्हणून तेजे खातीर आमच्या लोकांक मागीर सगळ्या आमच्या समाज बांधवाक उलो मारलो पयलीं सर मडगांवची मिटींग घेवन 500-600 आमच्या सर तालुकाची कमिटी आनी सगळे प्रवीण लोकांक घेवन आमी मिटींग घेतली कितें करया आनी तेन्ना आमचें ठरवून आमी जे भायर सरले आसात ते एकामेकांक भायर सरले आसात की आमचे सगळे सोपस्कार पूर्ण जाल्ले आसा खंय तरी. आतां आमकां खंय तरी इच्छा शक्ती राजकीय इच्छा शक्ती पॉलिटिकल वीर म्हणटाच्या आमचे सायडीन उबी रावपाक जाय तरच कांय गजाली आमच्यो घडटल्यो ह्या लेवलार ते पावले आसात. आनी पावले आजूनय आमी अशे रित्या पळयतात. दोतोर आमचो प्रभुलेख केलो की आम्ही परसो सेवाक मेळ्ळे बऱ्यापैकी प्रत्येक वक्त्याने आपल्याला विचार सांगले प्रत्येकाने काही त्यांची क्वेरी असलेली डाऊट असलेले ते आम्ही क्लिअर केले आणि त्याला लागून आमकां खंयच तुम्ही महाराष्ट्राकडे तुलना करू शकनात, तुम्ही कर्नाटकाकडे आमची तुलना करू शकनात जायना. आमकां तुम्ही गोंयांत दिली जाल्यार दुसऱ्या राज्यात दिवपाक जाय अशें थंयच ना. काही राज्यांनी काही डिस्ट्रिक्टांनी दिल्ले आसा तर दुसरी डिस्ट्रिक्टाक दिले ना. हे सगळे सविस्तर तेजे फोटो घातले आसा. आज आम्ही खंय कोण म्हणला होतो की आज खंय पॉलिटिकल रिझर्वेशन जाता किंवा आनी कितें जाता म्हणून आमी लोकांकडे आमी मिटींग घेयनात. आमी गेली 23 वर्सां हो फॉलोअप चालू आसलो आमचो. आज खंय तरी रिजेक्ट जावन येयल्ले आसा चुकीच जायना रिजेक्ट जावन येयल्ले आसा म्हणून आज आमी लोकांक उलोवंक लागला लोक आमचे येयल्ले आसा. फक्त हेका लागून न्ही की आमचे खंय तरी पॉलिटिकल हे जाता ते जाता ना तेजे खातीर न्ही. गेली 23 वर्सां आमी फॉलोअप त्या लेवलार केल्ले आसा. भावलो आयज मनीषाचो मनीस आमच्या उल्लेख केलो आमच्या समाजामध्ये काही थोडे लोक असताले काही लोक असे प्रवीण असले गव्हर्नमेंट अधिकारी असताले काही बिझनेसमॅन असताले थोडे लोक असताले ज्यांची कंडिशन आमची बरी आसा गोवन बाकीचे कितें वायट दिसता. राजकारणात बसोवप ना बसोवप इलेक्शन झगडप ना झगडप इलेक्ट जावप ना वेगळो भाग वायट दिसता आमचो समाजाचो आमचो अध्यक्ष नाका हांव की आमचो समाज बांदवा आयज
अपेक्षा पळयतात आमकां आशा दिता पळयतात आज फाल्यां खातीर न्याय मेळटलो ह्या आशेन आमचे लोक आसात बाबा आयज आमचे लोक बाकीच्या समाजा कडेन पळयतात कसो कसो भुरगो तो कामाक लागलो आसता भुरगो तो प्रमोट जायत रावता आमचे भुरगे ते तोंड पळयतात तोंड पळयत आसतात आयज जर आमकां दर्जो मेळ्ळो जाल्यार आमचेय भुरगे तरी प्रमोट जावपाचे आज आमकां जर दर्जो टायमार मेळ्ळो जाल्यार आमचे भुरगे तरी कामाक लायता आसता ताका कोटा मेळ्ळो आसपाचो आयज जे करून भुरगीं कामाक लागतात ते आपल्या लेवलाचेर आपल्या हिमतीन लागले आसात पूण ते जर ताका आरक्षणाचो जर आमकां एसटी स्टेटस मेळ्ळे जाल्यार तो कोटा मेळपाचो आनी तातूंतले चडांत चड भुरगीं आमची वयर जावपाची हें आमकां मेळना आज एमबीबीएस डॉक्टर्स आमचे जाल्ले आसा ते आपल्या घरगुतीचेर एनवाडे ओबीसी महासागरा भितर म्हणटा कंप्लीट करून त्या भुरगे आमचे काही जाल्ले आसात ते जर ताका आरक्षणाचो हें आसलो जाल्यार आमच्या 4 म्हयन्यां भितरच आमकां खंय तरी हें करपाक मेळटा आसलें आनी एक अन्याय आमी जाता तो पळयतात आनी बाबा कित्याक आमी बसता अशें ना कोण आमचो समाजीक कोणाचो आमचो विरोधच ना वयल्यान तर धक्को कोणूच विरोध करना आमकां आनी सगळे जे आसा सगळ्यांक तर दिसता धंदे बांदोवपाक मेळपा जाय धंदे बांदोवपाचो अन्याय जाल्लो आसा जाल्यार जायना कित्याक पूण व्हड शेवटी हांव तेंच म्हणटा तो सुद्दां उलयतना सगळे उल्लेख केलो की आमची भुरगीं आतां पळय एक फावट उलयता आसतना आक्रोश जाता तुटाक पडटात आमकां समाजटावर लक्ष जाता आयज सगळे उलयता आमकां सांगचें पडटा चला आजुनूय तुमी रावा मातशें रावा थांबात आनी खंय तरी आमकां आजुनूय आज आसा आजुनूय आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंत खंय तरी आमकां घेवन वयतलो किंवा आमचे कडेन जे आमचें कितें काम करपा जाय आमचे खातीर आमकां जो आमच्या हक्काचो जो आमकां दर्जो मेळपा जाय तो मेळटलो असो हांव भुरग्यांक सांगत आसता आज भुरगीं नाल्यार मिटिंगेक उलयता आसतना सांबाळून उलयतात तरी पूण कितें ना जाल्यार तेंचे उलयता आसतना प्रत्येकाक ताका ती भावना आसा जो तो आक्रोश आसा तो आक्रोश जर ताका हें ना जाल्यार खंयच्याय वचपाचें पूण आजून शेवट पर्यंत आमी एकच सांगत आसा की आमकां आजुनूय खंय तरी आमी वाट पळोवया कित्याक टायम केन्ना ही सुद्दां रिजेक्ट जाल्ले आसा आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंतान तांकां लेटर बरयल्ले आसात स्वता वचून मेळ्ळेले बी आसात आनी त्या चुकला म्हूण सांगलेले बी आसात आमकांय घेवन गेल्ले पण सुद्दां आमी ताका शेवटचे मेळ्ळे तेन्ना सुद्दां ते म्हणले आसात की आमकां हे करून परत हें करेक्शन जातलेंच पूण जाता तितले बेगीन आपूण अमित शहा कडेन जे देशाचे गृहमंत्री जे आसात तेंचे कडेन आपूण घेवन वयतलो तेजे कडेन आपूण हें म्हणटलो हें सांगलें आसा बाबा हें सांगलां म्हणटकीर आजुनूय हांव म्हणटा आमी खरेंच तरी एक विश्वास आनी आजुनूय दवरपा जाय म्हाका खबर आसा की तुमकां खूब जाय हें आसता मनांत कितले दीस रावप ते बी वसाहती रावले आनी कितले आनीक दीस रावप हें तुमकां दिसता खरें रायना राग सहन जायना हितून आक्रोश भायर सरता हांव जाणा तरी देखून आमी खंय तरी हें करपा जाय कित्याक जेन्ना आमी शेवटची जी आमी आस धरून आसा शेवटची आस धरून आसा ती आशे खंय आमी पळयतात म्हणून हें करपा खातीर म्हाका हांव अशेंपणान भुरग्यांक म्हणना की तुमी मदीं मदीं उलयता आसतना मग तुमच्या रागात काही गजाली उलोवप जाता आनी कितें उलोवप जाता म्हाका खबर आहा कसो तुमकां राग येयल्लो आसा कसो येता राग आनी कशे पद्दतीन तुमी आतां फुडें सरूंक सोदता हें म्हाका खबर आसा हांव एकच म्हाका तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा की ही पाळी आमकां येवपाक नाका ही आमी आमच्या सरकारा कडेन ऑलरेडी सांगलेली आसा आमी क्लियर सांगलेलें आसा काही भुरग्यांची म्हणणी कितें आसा काही कशें कितें कशे पद्दतीन आसा ही आमी तांकां सांगलेलें आसा कितें कितें म्हणणी आहा ते आमचो समाज बांदलो तरी आमी मतदारसंघात जर आमी कमी तरी आसले पूण आमी तशें सामकी कमी ना आमी 40,000 पॉप्युलेशन 30,000 वोटर आसात आनी आमची भुरगीं जर रागान भायर सरले ताचो जो दुश्परिणाम बी जावंक शकता ह्या सुद्दां काही गजाली आमी सांगल्यो आसात पूण हांव इतलेंच म्हणटा की आमी भाशण काडया पूण एक करूया आमी संघटीत रावया कारणान सगळ्यो गजाली जातल्यो अशें म्हाका आजूनय दिसता संघटीत रावपा जाय ह्यो गजाली जर आमी जातले जाल्यार आमी एक वट्ट दवरपा जाय हांव आजूनय म्हणटा काही भुरग्यांक जर आमचे भुरगे आसात सगळ्याच भुरगीं सगळे मिटींग एटेंड करता अशें ना काही जर कितें पर्सनल कोणाक फ्रेंड्स आसात ह्या बद्दल सुद्दां प्रोसेसा बद्दल आनी कित्या बद्दल जाल्यार सुद्दां तुमी जर आमकां विचारले किंवा मेळ्ळे किंवा आमी बऱ्याक सांगूं शकतात कसलीय क्वेरी आसत जाल्यार भुरग्यांक आमची भितर कितें आसत क्वेरी जर न्हू जाल्यार सुद्दां आमी एकामेकाक समजून घालपा जाय आमी सांगतले की आतां तुमी आनी कितें करपा जाय आनी जर तुमकां दिसलें जाल्यार तुमी आमकां सांगपा हरकत ना तुमकां जर आमचे कितें जाणून घेवपा जाय तें तुमकां जाणून घेवपाचो रायट आसा हांव जेन्ना काही भुरगीं पण आमच्या जे सोशल मिडियाचेर आनी ग्रुपाचेर जेन्ना काही आनी काही घालप जाय हांवें सगळींच म्हणटा की आमचे भाव जर आमचे भुरगीं जे आसात कोणाक जर ती नॉलेज नसत किंवा कितें आसत जाल्यार सुद्दां ताका समजून सांगा ताका तुमी खंय तरी रिप्लाय कितें का खंय तरी आमचे कडेन मतभेद आमकां दवरपाचें ना जर भुरग्याक कोणाक जर सांगपाक जाय जाल्यार आमी समजून सांगुया बाबा अशें करून रावले आसा
आणि तुमकां अजून म्हणटा आम्ही एक संघ राहून जसे आम्ही गेल्या महिन्यापासून आम्ही एकवटान राहून हो लढो फुडें व्हरतात. हो एकवटान राहून जो आमचो एकवट हो महत्वाचो आसा. आमी जर एकवटान रावले तर म्हाका फूल खात्री आसा की आमच्या जाल्लो अन्याय जो जाल्लो आसा गेली 23 वर्सां आमकां अन्याय जाल्लो आसा आनी ज्या प्रमाणे मुख्यमंत्री आमकां आश्वासन दितात त्या प्रमाणे आमची मागणी पूर्ण जाताली अशी म्हाका दिसता. ही मागणी जर पूर्ण जाताली जाल्यार आमी एक संघ रावपाक जाय, एक संघटीत रावचें पडटलें. ही जर मागणी आमची पूर्ण जाताली जाल्यार आमची गोंयभर सगळे एक संघ रावचें पडटलें सगळे. आणि तेन्ना तर आमी काय करतले एक संघ रावपाक जाय तुमी एक संघ रावपाक कितें एक संघ रावपाक जाल्यार आमी मुर्देकच धनगर समाजाचा विजय असो. पण हांव धनगर समाज म्हणटा तुमी विजय असो म्हणा. धनगर समाजाचा दोन्ही हात वर करून सांगा. धनगर समाजाचा म्हटलं दोन्ही हात वर काढा. एक आवाज मोठा येवपाक जाय. हो आवाज सगळीकडे हात वर पाय गोंयभर. धनगर समाजाचा धनगर समाजाचा तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.